नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पुलिशेन वासुदेव नकुळ ओझरेकाराक केली अटक. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय सांगता उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल. भोमा बायपासा खातीर घरां आनी देवळांक लावचे ना हात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे भोमाच्या लोकांक आश्वासन. भोमकारांनी साखळे वचून घेतिल्ली मुखेलमंत्र्याची भेट. खाजणे पेडण्या ल्हान पिरायेच्या चलयेक जाती वयल्यान वायट उतरां वापरपी समीराक पुलिशेन केली अटक. आंबेडकर जयंती दिसा दोगांय मदीं जाल्लो वाद. टाउट्सांक कशेंच सोडचे ना. आतां मेरेन 1000 परस चड टाउट्सांचेर केल्या कारवाय. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिली माहिती. मांद्रे पंचायत वाठारांत 90 न्हय तर फकत 18 विलांक बांदपाक दिल्या परवानगी. हाच्या आदीं फाटल्या कार्यकाळात दिल्ली 38 विलांक परवानगी. सरपंच राजेश मांद्रेकरान केले स्पश्ट. विलांक दिल्ली परवानगी घेयात फाटीं लोकांची मागणी. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक उडयतात रस्त्या कुशीक कोयर. मेर्शे ते पोरण्या गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर साचल्यात कोयराच्यो राशी. खासा रिपोर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिशेन वासुदेव नकुळ ओझरेकाराक अटक केली. ह्या प्रकरणात आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिल्या. आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे या 24 वर्साच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिशेन वासुदेव नकुळ ओझरेकाराक अटक केली. 5 दिसां पयलीं नगरगांव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली. श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले. खुनाचे घडणुके उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 तरणाट्यांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले. चौकशे उपरांत 15 जाणांक सोडून दिल्ले, मात 3 जाणांक सोडूंक नाशिल्ले. 15 जाणांक सोडले, 3 कित्याक सोडूंक ना काय म्हणून जाप विचारपा खातीर आंबेडे नगरगांवचे लोक वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले. लोकांचे मागणे उपरांत पुलिशेन आनीक 2 जाणांक सोडिल्ले, जाल्यार वासुदेवाक अटक केली. श्रवण बर्वेक मारपा फाटलें नेमकें कारण कितें आनी ताका मारलो कोणे तें कळपाक मार्ग ना. पुलीस सांगतात ते प्रमाण बर्वे खून प्रकरणात महत्वाचे धागेदोरे तांच्या हाताक लागल्यात. आता या प्रकरणात नेमकी कोणाक अटक जाता हाचे कडेन पुराय सत्तरीचे लक्ष लागून रावला. देखिए, वालपोई का जो इंसिडेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वहाँ पे मर्डर का केस रजिस्टर किया था अंडर FIR नंबर 27/25 और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की काफ़ी टीम उसके अंदर काम कर रही हैं. सिर्फ वालपोई पुलिस स्टेशन की टीम्स नहीं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो भी काफ़ी स्टाफ को अलग अलग पुलिस स्टेशन से हमने लगा के उसके अंदर काम पे लगाया है. अभी इन्वेस्टिगेशन अर्ली स्टेजेस पे है और फ़िलहाल इसके अंदर आप लोगों को हम ये बता सकते हैं अभी कि वी हैव मेड द फर्स्ट अरेस्ट. इसके अंदर हमने एक वासुदेव ओझरेकर जो 43 ईयर्स उनकी उम्र है, सन ऑफ नकुल ओझरेकर, ये रहने वाले अम्बेडेम नगर गांव के हैं, सत्तरी के. इनको हमने अभी अरेस्ट किया है और इसके अंदर बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है. उनको अभी हमने पुलिस कस्टडी के लिए मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया है और बाकी उसके अंदर जो भी आगे प्रोग्रेस होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे. देखिए, डिटेन करना सही शब्द नहीं होगा. हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था और जब भी हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं there are reasons where when we call them for questioning, and there were reasons for us to believe that certain people had to be questioned. They were questioned and after questioning all of them were released and अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर questioning के लिए बुलाया जाएगा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भोमाच्या थळाव्यांनी कसलोच हुस्को करचो न्हय. भोमा जावपी महामार्गात एक्कूय घराक वा देवळाक धोको निर्माण जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सोमारा जावपी बसकेत चर्चा करून ह्या संबंधीचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें.
तुमकां म्हाका वचूंक जाय हांव जर हांगासर उरलो हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना तुमी परवां तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवां 10:30 वरांचेर मंत्रालयात ओके तुमी येयात हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा जालें. काजणे पेडण्या सान पिरायेच्या चलयेक जाती वयल्यान वायट उतरां वापरपाच्या प्रकरणात दुबावीत समीर कोरगांवकर हाका पुलिशेन दोडामार्ग तालुक्यांतल्या भेडशे गांवांतल्यान अटक केल्या. पेडण्या सान पिरायेच्या चलयेक जाती वयल्यान वायट उतरां वापरपाच्या प्रकरणात दुबावीत समीर कोरगांवकराक पुलिशेन निमणूक धरलो. ताका दोडामार्ग तालुक्यांतल्या भेडशी गांवांतल्यान ताब्यात घेतलो. आंबेडकर जयंती दिसा ह्या दोगांय मदीं वाद जाल्लो. ह्या वादा उपरांत समीरान ते सान चलयेक वायट उतरां वापरिल्ल्याचें कळटा. खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण समीर आपले दुचाकी वयल्यान घरा वयतालो इतल्यान ती सान चली स्कुटरी वयल्यान चुकीचे दिशेन येताली. हाकाच लागून दोगांय मदीं वादावादी जाली आनी ह्याच बोवाळान समीरान ते सान चलयेक वायट उतरां वापरिल्ली खंय. उपरांत लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून समीराक अटक करपाची मागणी केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर आणि दक्षिण गोंय मेळून 1000 परस चड टावट्सांचेर कारवाय केला. टावट्सांक कशेंच सोडचे ना अशी शिटकावणी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिल्या. तशेंच भौशीक सुवातेर बसून सोरो पिवपी 193 लोकांचेर आनी भौशीक सुवातेचेर कोयर उडयल्ल्यान 545 लोकांचेर कारवाय केल्या. जाल्यार दर्यादेगेचेर गाडी व्हरपी 14 जाणांचेर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें. वी विल नॉट टॉलरेट एनी टाउटिंग एक्टिविटी. जब भी हमें कोई टाउट मिलता है तो उसके अंदर आइदर वी अरेस्ट हैं एंड उसको हम टूरिज़्म डायरेक्टर के आगे पेश करते हैं जहाँ पे उनको जो एक टूरिज़्म एक्ट के तहत जो एक फ़ाइन दिया जाता है उनको वो दिया जाता है. इन सम केसेस वी आल्सो अरेस्ट individuals who are found to repeatedly commit such acts. इसके अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तो तमाम जो हमारे बॉर्डर ये बीच एरिया के पुलिस स्टेशंस है वो तो इसके अंदर रोज़ कार्रवाई करते ही हैं, स्पेशली कालंगूट, अंजुना एंड मांद्रे. लेकिन इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस, बिकॉज आई ऑल्सो लुक आफ्टर द चार्ज और एसपी टूरिस्ट पुलिस, तो टूरिस्ट पुलिस का भी इसके अंदर बहुत क्लियरली उनको ये मैंडेट दिया गया है कि जहाँ भी उनको किसी भी प्रकार का टाउटिंग एक्टिविटी दिखे या फिर कोई भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी दिखे विच इज़ प्रोहिबिटेड तो उसके अंदर लीगल एक्शन लेना है. दोज लीगल एक्शंस आर बीइंग टेकन ऑन अ डेली बेसिस. जी, इसके अंदर देखिए जो फिगर है वो मैं आपको अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, बट जो मेरे पास प्रिलिमिनरी फिगर है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. इस साल अराउंड 1000 पीपल हमने सस्पेक्टेड पर्सन्स को टूरिस्ट पुलिस ने नॉर्थ और साउथ दोनों में पुलिस स्टेशन के हवाले किया है. अराउंड 193 लोगों को उन्होंने बुक किया है फॉर ड्रिंकिंग ऑन बीचेस जो बियॉन्ड परमिसिबल आवर्स. अराउंड 545 केसेस हैव बीन बुक्ड फॉर गार्बेज थ्रोइंग एंड 265 कोटपा केसेस हैव बीन बुक्ड. इसके अलावा 14 केसेस रजिस्टर हुए हैं उन लोगों के खिलाफ who were found driving on the beach. So these are some of the figures. एंड इसके अलावा लोकल पुलिस जो है हमारी वो भी इसके ऊपर काफ़ी अलग तरीके से कार्रवाई करती रहती है. मांद्रे पंचायतीन विलांक दिल्ल्या परवानगीक लागून बरोच बोवाळ जाला. विलांक दिल्ली ही परवानगी फाटी घेवची अशी मागणी लोकांनी केली, पूण सरपंच म्हणटा 90 विलांक न्हय तर फकत 18 विलांकूच परवानगी दिल्या खंय. पळयात हे कोफुसांव कितें तें. मांद्रे ग्रामसभेत मांद्रे पंचायत वाठारात कसलेच तरेच्या विला मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हय अशे तरेचो थाराव मंजूर करून लेगीत पंचायतीन 90 विलांक परवानगी दिवपी थाराव मंजूर केल्ल्याचो दावो करीत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाचो विरोध केलो. ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय अशें निवेदन शेनवाराक लोकांनी पंचायतीक दिलें. विला जे गावात परमिशनां दिल्यात त्या संदर्भाची डिटेल माहिती घेवपाक आनी तो एकंदर प्रकार काय आसा ही जाणून घेवच्या खातीर आयज ग्रामस्थांच्या वतीन काय ग्रामस्थ ज्यांच्यानी काल ठरयल्ला त्या ग्रामस्थांनी आयज एक निवेदन पंचायतीक सादर केला आणि पंचायतीन क्लॅरिफाय केला की तेंच्यांनी आशवे आणि जूनचे म्हणून ते 90 जायनात पण
18, 19 आणि फ्लॅट काहीतरी भरपूर फ्लॅट जवळजवळ 50 क्रॉस केले, पण ती लायसनां दिल्ली ह्या तेंच्यांनी मान्य केला. सेकंड थिंग, आम्ही त्यांना प्रश्न केलो की ही लायसनां दिवच्या पूर्वी गावाच्या हिता संदर्भात, लोकेशना संदर्भात, ती स्ट्रक्चरां खंय उभी रावतली ह्याच्या संदर्भात त्यांना माहिती विचारली, पण त्यांच्यानी काय त्यांना विचार दिवं ना, त्यांना ती माहिती डिटेल डिस्क्लोज करूं ना. सो ताका लागून आम्ही सगळ्यांनी त्यांना सगळी याद करून दिला. ग्रामसभेचो अभ्यास, ग्रामसभेत मांडलेले ठराव, गावची स्थिती, गावचं भविष्य, या सगळ्याचा विचार आम्ही करून त्यांना मागणी केला, लेखी मागणी केला या ठरावाच्या या निवेदनाच्या मार्फत की आता जो लायसन जारी केला असा त्या लायसन आमचं ऑब्जेक्शन किंवा आमचा ह्या जो निवेदन असा त्याचा विचार करून त्या एव्हेन्सान दवरप आणि त्याची कार्यवाही करप ना, जेणेकरून जोपर्यंत आमचं ऑब्जेक्शन क्लिअर जायना तोपर्यंत त्यांनी ती कार्यवाही करची नाही, अशा प्रकारची लेखी मागणी आज आम्ही पंचायतीच्या सरपंच आणि सेक्रेटरीकडे सादर केली. पहिल्या सुवातेर जर पळोवपाक गेल्यार खंयचो जर एक प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका एक खंयचो वॉर्ड आसता आणि प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना एक कसलो प्रोजेक्ट येता आणि त्या वॉर्डाक जर तेंच्या त्या थळाव्या ग्रामस्थांक जर तो प्रोजेक्ट नाका, त्या टायमार म्हाका दिसता प्रत्येक ग्रामस्थाच्या वतीन आणि त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान जो मिटिंगेक जेन्ना तो पॉयंट येता, कसलो विशय येता, त्या टायमार त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान ऑब्जेक्ट करचें आसता. सो ताका नाका म्हणून, कित्याक तेंच्या त्या लोकांक नाका न्हू तो विशय, तसले गोश्टी प्रोजेक्ट, सो तांणी तो रेज करचो आसता. मजगती 90 न्हय तर फक्त 18 विला बांदपाक परवानगी दिल्ल्याचे सरपंच राजेश मांद्रेकारान स्पष्ट केले. हाच्या आदी फाटल्या कार्यकाळात 38 विलांक परवानगी दिल्ल्याचे ह्या वेळार सरपंचान सांगले. सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की ही जे 90 विलाचो आयज खबर चल्लेली आसा ती एक्चुअली टोटली चुकीची आसा. 90 विलांक आमी खंयसरच परमिशन दिवंक ना. आमी लास्ट मंथ एक फायल येयलेली, तेतून आमी फक्त 18 विलाची येयलेली, ते 18 विलाक आमी परमिशन दिला, ती वॉर्ड नंबर 7 आणि एक वॉर्ड नंबर 9 येयलेले, तेतून आसलेले 3 टायप्स आसलेले. भितर टोटल टायप 1 एक स्ट्रक्चर, टायप 2 5 स्ट्रक्चर आणि टायप 3 एक स्ट्रक्चर आसलेले. ही आमी परमिशन दिले आणि मेन कशें आसलेले म्हणजे तेंचे सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसले, TCP क्लियरन्स, सनद, एवरीथींग जे लागता, म्हणजे आमी सेक्रेटरीचो प्रॉपर गायडन्स घेवन ते तांकां दिला आणि तेतून आमी तांकां कंडिशनय तेंचे कडसून एक एफिडेविटय घेतला आमी तेंचे कडसून की जे उदक ते यूज करतले ते मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे यूज करचे ना, मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे भायले यूज करतले, कित्याक उदकाचे कमतरता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. राज्यात वचत थंय कोयराची समस्या उप्रासपाक लागल्या. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लेगीत लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाक पसंत करतात. मेर्शे ते पोरण्या गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाची हीच गत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या दिसान दीस वाढतच आसा. दर एक पालिका तशेंच पंचायत दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक अजून मेरेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. हाचो त्रास रस्त्यान प्रवास करतलेच जाता. अशाच तरेचे चित्र मेर्शे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर पळोवपाक मेळटा. हांगा रस्त्या कुशीक मेळत तश्यो प्लास्टिकाच्या पोतयांनी कोयर उडयल्लो आसा. एके वटेन ही समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसतना दुसरे वटेन अशे घाणयारे चित्र उबे रावता. सैमाची राखण करपाक प्राधान्य दिवचे सोडून गोंयकार आपली सरभोंवतण दूषित करपाक फुडें सरल्यात अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागला. नमस्कार, हांव आसा मेर्शे टू ओल्ड गोवा. हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचेर आनीक एक्झॅक्ट म्हणटा तसो मेर्शे जो फर्स्ट फ्लायओव्हर मेळटा त्या फ्लायओव्हराचेर आसा. जाल्यार हो जो सर्व्हिस रोड आसा ह्या सर्व्हिस रोडाचेर हांगा तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशी हांगा गार्बेज डंप केल्ली आसा. आनीक ही जी गार्बेज आसा ती घरांतली गार्बेज अशी हांगा पळोवनूच कळटा. आनीक मेन म्हटल्यार हांगा वेट ड्राय गार्बेज सगळे मिक्स करून हांगा रोड सायड डंप केल्ली आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार ही जी
गार्बेज आसा ती गार्बेज हांगा जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जी थळावी पंचायत आसा त्या पंचायतीन हांगा खंय तरी बेगीन लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक ही जी गार्बेज आसा ही गार्बेज पळोवन लोक आनीक लोक येतात आनी तेवूय आपली गार्बेज हाडून उडयतात. आनी हांगा एक प्रश्न असो येता की थळावी हांगा जी पंचायत आसा ती पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता काय कितें. जर पंचायत गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार हांगा जे लोक रस्त्यार जे गार्बेज डंप करतात त्या लोकांक खातीर पंचायतीन दंड मारपाक लागून कितें व्यवस्था केल्ली आसा, कित्याक हांगा रस्ते सायडीक जी गार्बेज आसा एक वटच्यान सगळ्यान शेतां आसा त्या शेतान सुद्दां आतां पावसान ती व्हांवून थंय वचोंक शकता. आनी ही रस्ते सायडीक गार्बेज जी आसा ती खुबशी अशी डेंजरस जावंक शकता मनशांक तशीच जनावरांक, कित्याक हांगा जनावरां सुद्दां ही गार्बेज उस्तून खातात ते आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, मेर्शेसून. आडवेळो पावस पडून लेगीत अंदू दिवचल तालुक्यांत वायगण शेतां बरी फुल्ल्यात. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू भात पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा. मजगतीं मय वाठारांत सध्या भात पिकाची कापणी आनी मळणेची कामां सुरू जाल्यात. दिवचल तालुक्यांतल्या मये सयत कांय थारावीक वाठारांत वायगण शेतां लागवडीची परंपरा तिगून आसा. अंदू भात पिकपाच्या वेळार आडवेळो पावस पडिल्लो देखून शेतकार चिंतेत आशिल्ले. कापणी आनी मळणी करून भात पीक घरांत पावता म्हणसर आडवेळ्या पावसान उपकार केले जाल्यार फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांक दिसता. वायगण सध्या पिकला पूण मशीन चालूच देवयला. आता भात कशी कितें जाता तें पळोवपाचें. पूण पावस बी बरी पडलो ताचो कितें इफेक्ट? पावस बी पडलो मदीं मदीं हें जालें न्हू, शीत पडूंक लागली आनी कितें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बी जालें पण तेंची वखदां घालपाक गेली हें करपाक गेली अशें चालू. पण म्हाका दिसता वर्सा परस वर्साविशीं अंदू वायगण आहा बरें. आता कशें पीक जाता तें पळोवपाक. पण सादारण आतां गोंय सायडीची आतां केन्ना वायगण कापून बी जाता काय? कालच्यान सुरवात केल्या कापपाक. फाल्यां बी आमकां पावत. पण एक आनी एक 15 दिसांनी कापत. हय 8-10 दिसांनी सोंपतलें. चालू आहा कापणी करपाक. अंदू आसा बरें, म्हणजे पाणी बी सगळें व्यवस्थीत आसा आनी बरें आसा. पूण अंदू बरी 1-2-3 आडवेळो पावस पडलो ताचो कितें परिणाम बी? तशें काय शेत पिकोवन नासलें न्हू, शहरी आसलें न्हू, बरें पडलें तें. म्हणजे वासन अशें तें नुकसान अशें काय जावंक ना. पण म्हाका एक सांगपाक बरें फाटल्या वर्सा परस तशें बरें आसा. म्हणजे हवामान बदल जावन पाणी बरें आसा ह्या वर्सा. म्हणजे अंदू सादारण 4 गोटे मेळटले लोकांक. पण सादारण आतां मयेच वाठारांत हे कापणी आनी मळणीचें काम केन्ना पूर्ण जातलें अशें दिसता? आता कालच्यान स्टार्ट केला न्हू, कालच्या म्हणजे आनी आता 22 दीस एक 8-10 दिसांनी 15 दीस वतले आनी मशीन याकूच आसता. म्हणजे अंदू तशें वायगण शेत बरें पिकलां. बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कानोळे एका दुकानांतल्यान फॅन्सी ज्वेलरी चोरपाच्या प्रकरणात पर्यटन पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली. हे 3 जाण बेंगलोरचे. हातांतले एक ब्रेसलेट आनी हेर कांय वस्तू फारोवन ताणें दुकानांतल्यान पळ काडिल्लो. चोरयेच्या घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांच्या मजतीन पर्यटन पुलिशेन तांकां ताब्यात घेतिल्ले. दुकानांत चोरी केल्ल्याची तांच्यांनी कबुली दिल्या. तो सच में मैं आपको ये पे करूँगा, ये लेकर जाएगा सर. बस ये सर, अब मुझे सच में पता नहीं इतना सर प्लीज. और 2 लोग कहाँ हैं? नहीं सर, हम सच में बुलाओ उनको बुलाओ. पैसा लेके छोड़ दो प्लीज सर. नहीं प्लीज. मैं आपको खाल पैर में फेंकूंगा, सिर्फ ये चोरी के मैं आपको 1-3 बता दूंगा. उधर मैंने बताया सर. तो सच में ऐसा नहीं करूँगा सर. आपको सर मैं आपको पैर फेंकूंगा सर. प्लीज सर, मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा सर. एक लेकर चला था, मैं वहाँ लेकर गया सर. मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं मार समय बोल रहा हूँ. मैं कसम मत खाओ, झूठी कसम मत खाओ. मैं आपको मैं पैर करूँगा आंटी. सच में आंटी से पैर लेके आंटी मैं वो देख मैं नहीं लेकर इसमें 2 चोरी किया है आंटी. सच में राहुल वाला था.
एक ऐसा वाला था लेकिन उसमें आउल था, आउल बनाया। आंटी सच में मैंने हाँ दुकान में आया था सर। वो दूसरा एक तो 3 कस्टमर था ये लोग, ये ज्वेलरी के पास था और ये अंदर मैं इजी कर दिया उसको। वो ड्रेस दिखाने को बोला, हमने ड्रेस दिखाने को लगा और ये बाहर देख रहा था ज्वेलरी। मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, माँ को मैं एक चुराया, मैं सिर्फ मैंने बोला हमारा एक मिसिंग है, किधर है बोला था सर। आई एक्सप्लेन यू सर, आई टेल यू सर आप, मैं आपको समझ सर, मैं सच में मैं बोल रहा हूँ, मैं एक चुराया सर, मुझे एक मैं पहली बार 2 आ चुका सर, मुझे पता नहीं था ये अंदर चला था, मैं मुझे पता मैं ऐसे चले जा सकता, मैं इसलिए ऐसा लेकर ले जाया सर। मैं सच में बोल रहा हूँ सर, मैं उसको वापस भी दे चुका सर, मैं उसको वापस भी पे करूँगा सर, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए सर मेरा लाइफ, मैं पहली बार अपने बेटा के ना ये सब सामान लगा रहे थे हम लोग, तो इसमें 3 था उसमें 2 था दीदी, जैसे ही इन्होंने ये किया मैं सच में सर मेरे पास देखो सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं सिर्फ एक ही चुराया। ऐसा पकड़ के ये ब्रेसलेट के क्यों आंटी मैं इसमें फोन था, इसमें ब्रेसलेट था आंटी, मैं सच में दीदी बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा सर, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा सर। हाँ नहीं करेगा ये बात करो आपके दोस्त से। हेलो बुलाओ ये देखो ये भी ओ मान अदे नंदी लेट तक दिने। दिवचल तालुक्यातल्या दुमाशे गांवांतल्या पुरातन एका वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली। शेनवारा फांतोडेचेर हो प्रकार नजरेक आयलो। वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान हो उजो हेर वाठारांत लागूंक ना। मेणकुरे पंचायत वाठारांतल्या दुमाशा गांवांतल्या श्री सातेरी पुरमाट देवळा कडेन आशिल्ल्या पुरातन वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली। हो वड साधारण 200 वर्सां पयलींचो आसूं येता अशी म्हायती कांय थळाव्या लोकांनी दिली। ह्या वडा कडेन दर वर्सा वडाचे पुर्वेक सवाशीण बायलां फेरे घालतात। शेनवारा फांतोडेर वडाच्या मुळाक उजो लागिल्ल्याचो प्रकार नदरेक येतकीच थळाव्या लोकांनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे विशीं खबर दिली। उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर अर्जुन धावस्कर हांच्या नेतृत्वा खाला दळाचे टिमीन घडणूक थळार धांव मारली। खर यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाक दळाच्या जवानांक येस आयले। ह्या कामात थळाव्या लोकांनी लेगीत मदत केली। हो उजो नेमको कसो लागलो ते अजून कळूंक ना, मात काल मध्यान राती उजो लागलो आसूं येता आनी आज फांतोडेर उज्यान पेट घेतलो आसूं येता असो एक अदमास थळावे लोक उक्तायतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक दिसाळ्यान हरमल पंचक्रोशी हायस्कुलाच्या सहकार्यान विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर समर कॅम्पाचें आयोजन केल्ले। ह्या कॅम्पात विद्यार्थ्यांनी मेडिटेशन, योगा, डान्स, स्टोरी टेलिंग, आर्ट आणि क्राफ्ट कशें तयार करप हाचे धडे घेतले। ह्या कॅम्पात हरमल पंचक्रोशी विद्यालयातल्या 18 वर्सां सकयल्ल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। माधवी कुंभार हाणें मेडिटेशन, हेमंत नायक हाणें योगा, क्रांती नायक हाणें क्राफ्ट, विशाल काळे हाणें स्टोरी टेलिंग आणि साईश नायक हाणें विद्यार्थ्यांक डान्स शिकयलो। दैनिक गोमंतकने आपल्या रुटीन कामाच्या पलीकडे ज्याच्यातनं वर्तमानपत्र छापणं, माहिती सर्वांपर्यंत पोचवाव्यात, प्रबोधनाचं काम करावं, काही महत्त्वाच्या विषयावरती ठळक पुरवण्या काढाव्यात, इतक्यापुरतं सीमित न राहता ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आमच्या शाळेला गेले 1 आठवडाभर इकडे येऊन आज हरमल पंचक्रोशी हायस्कूलमध्ये उन्हाळी शिबिराचं आयोजन केलं। गोमंतकचे सगळेच अधिकारी, पाटील सर, पवार सर, अन्य सगळे बाकीचे अधिकारी आले होते आणि 6वी, 7वी, 8वी या 3 वर्गातल्या मुलांना सकाळपासून विविध विषयांवरती योगा, नृत्य, मग कार्विंग, कटिंग, मग सभाधारिष्ट, कथाकथन अशा विविध विषयांवरती त्यांना उपयुक्त अशा गोष्टींवरती मार्गदर्शन झालं आणि मुलांनी छान हा कार्यक्रमात पार्टिसिपेट झाली आणि एक
विद्यार्थ्यांच्या जीवनात हा दिवस मला वाटतं त्यांना कायम स्मरणात राहील. अनेक जणांना आपले सुप्त गुणांची जाणीव होईल आणि त्यांच्या जीवनाला पण दिशा मिळण्याकरता याचा उपयोग होईल. गोमंतकच्या या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल मी शाळेच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं कृतज्ञता व्यक्त करतो. दैनिक गोमंतकचे भारत पवार आमच्याकडे आले त्यांच्या टीमसह आणि त्यांनी एक संकल्पना मांडली की आपल्या शाळेत हे उन्हाळी शिबिर सुरू करू आणि मलाही ती संकल्पना फार आवडली. त्यांनी आणि आम्ही मिळून म्हणजे दैनिक गोमंतक आणि हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूल यांच्या विद्यमाने एक उन्हाळी शिबिर करण्याची तारीख ठरली आणि त्याप्रमाणे गोमंतक आणि आम्ही व्यवस्थित बसून वेगवेगळे जे काही त्या शिबिरामध्ये काय काय गोष्टी अंतर्भाव करायचा हे सगळं ठरवलं आणि जसं आम्ही प्लॅनिंग केलं त्याच्याप्रमाणे एक्झिक्युशन झालं. हे सगळं एक टीमवर्क मी समजते. गोमंतकच्या बाबतीत बोलायचं तर जनरली आपण म्हणतो की वर्तमानपत्र म्हणजे ज्या काही घटना समाजात घडतात त्या निर्भीडपणे मांडणं लोकांपुढे आणि समाज प्रबोधन करणं. तर दैनिक गोमंतक हा ह्याच कामापुरता मर्यादित न राहता आपली काहीतरी सामाजिक बांधिलकी आहे हे ओळखून विविध क्षेत्रात काम करतायत हे बघून खूप बरं वाटलं आणि असंच उन्हाळी शिबिर त्यांनी ठेवावं. आणि म्हणजे आमचं असं ठरलेलं की 8 वाजता यायचं आणि मला साशंकता होती की पणजीहून ही लोकं कशी पोचतील. पण जेव्हा त्यांनी सांगितलं 8च्या आधीच 10 मिनटं ती इथे पोचली आणि व्यवस्थित सेटअप केला. मी खरोखरच त्या टीमचं पूर्ण अभिनंदन करते. कौतुक करावं असं वाटतं मला आणि अशी टीम दैनिक गोमंतककडे आहे म्हणूनच हा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकला. आगामी काळात त्यांचे जे असे कार्यक्रम आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा. तर हे आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.